मोगा बाबणानो, जुआंचो पयलो आविसर आनी पयली ओळ, तशेंच 14वी ओळ आनी 18वी ओळ ह्या तिनूय ओळी म्हणजे एका व्हड घराचे हे 3 फातर जावन आसात. आतां ह्या तिनूय फातरांक एकठांय करता त्या सिमेंटा संबंदी आमी पळोवया. तिसरे ओळी प्रमाणे दोनी जेजू क्रिस्त रोजनार जावन आसा. तो बेतलेहेमांत जल्माक आयलो आनी बेतलेहेमाक जल्माक येवच्या पयलीं तें बेतलेहेम ताणेंच रोसणेक हाडलेलें. फकत बेतलेहेमूच न्हय तर आख्खो संवसार ताज्याच हातान ताणें रोसणेक हाडलेलो आसलो. तो रोजनार जावन आसा. ताजे शिवाय कांयच घडोवन आयलें ना. आयज आमचें जिवीत रोजनारान 2 गजालीचेर आटापलेलें केल्लें आसा. आनी त्यो 2 गजाली म्हणजे उजवाड आनी जिवीत. आमी हाका मूळ जें उतर आसा त्या संबंदी पळोवया. मूळचें उतर ताका आसा जोज आनी फोज. जो ह्या उतरांतल्यान जिओलॉजी हें उतर आयलें आनी फोज हाजे वयल्यान फोटो हें उतर आयलें. ह्यो दोनूय गजाली अश्यो आसात की आमी त्यो सहज घेता, पूण आमी त्यो साद्योच घेवपाक जायना. जिवीत आमी सगळ्यांनीच सांबाळूंक जाय. आमचें जिवीत हें आमचें न्हय तर तें देवाथान आयलेलें जावन आसा. देवान तें आमकां जिवीत दिल्लें आसा. पूण आमच्यान ताचो कसो उपेग करूंक जाता? तें आमकां जाय तशें आमी वापरूंक जाता? ना, तें देवाचे रोसणेन आमी वापरूंक जाय. कारण ती जावन आसा देवाची रोसना. देवानूच आमकां ह्या संवसारांत रोसणेक हाडलेलें आसा. आनी आयज आमी ह्या रोसणेन ताजींच भुरगीं जावन आसा. तर तुमच्यांनी सांगूंक जायत उजवाड म्हणजे कितें तें? मोगा बाबणानो, जेजू क्रिस्त पूर्ण जिवीत जावन आसा. ताज्या थंय जिवीत आसलें आनी तें जिवीत मनशा पसत उजवाड जावन आसलें. मोगा इश्टानो, आयज तुमी आनी हांवूय ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां उजवाडाची गरज आसा. जर उजवाड ना जाल्यार आमी शेणोंक शकता वा आमकां कांयच दिसना. खरें पळयल्यार पृथ्वीचेर सगळीच कडेन उजवाड पडलेलो आसा आनी हो उजवाड जावन आसा दुनिया जेजू क्रिस्ताचो उजवाड. पूण जायते जाणांनी ताका मानून घेवंक ना आनी थोड्यांनी ताका मानून घेतला. जाणें ताका मानून घेतला तांकां तो उजवाड असो जाल्लो आसा आनी जाणें ताका मानून घेवंक ना तांकां तो काळोख असो जाल्लो आसा. ह्या पृथ्वीचेर कितलोसोच लोक आसा, पूण सगळोच लोक उजवाडान चलता अशें ना, तर कांय जाण काळोखान चलतात. आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता हें आमी पळोवया. उजवाड हो खूब व्हड जावन आसा. जेन्ना देवान पयलीच सुवातेचेर आपल्या तोंडांतल्यान उतर भायर काडलें आनी ताणें म्हटलें उजवाड जावं दी, आनी त्याच वेळार उजवाड जालो. आनी देवान ह्या सगळ्या संवसाराचेर आपलो उजवाड फांकयलो. आमकां खबर आसा की पृथ्वी पासून कांय पयस गेल्यार अजिबात उजवाड ना म्हूण. त्या सुवातेर एकदम काळोख आसा. त्या सुवातेचेर अशें कांयच ना की ज्या सुवातेचेर सुर्याचो उजवाड पडोंक शकता. आमची ही पृथ्वी काळखांत बुडोवन गेल्ली आसा. काळोख हो जो आसा हो अत्मीक काळोख जावन आसा. जेन्ना सुर्या उदेता तेन्ना थोडो उजवाड पृथ्वीचेर पडटा, पूण जेन्ना सुर्या मावळटा म्हणजे पडटा तेन्ना सगळेच कडेन काळोख जावंक पावता. तरी पूण दिसाच्या 24 वरांहून आनीक चड वरां नात आनी 24 वरांची थोडींच वरां आमकां उजवाड पळोवंक मेळटा आनी बाकीचो संवसार काळोखान बुडलेलो आमकां दिसून येता.
मनशाक देवाची वळख ना जाल्यार तो ह्या काळखांत पडलेलो आसा अशें आमच्यानी म्हणूं येता. पूण जांकां देवाचो उजवाड फावो जाल्लो आसा तो ह्या पृथ्वीचेर उजवाडान चलता. दोनी जेजू ख्रिस्त खूद उजवाड जावन आसा. तो खूद जिवीत जावन आसा आनी तो सगल्या मनशाक उजवाड दिता आनी जिवीतूय दिता. खरें पळयल्यार ताजें जिवीतूच जण एक मनशाक उजवाडीत करता. जोआचो पयलो आविसर आनी 5वे ओळी प्रमाणे हाचो अर्थ असो की उजवाड काळखांत उजवाडीत जाता, पूण काळोख ताका घेवंक शकना. तुमी काळखाच्या कुडांत वेता आनी वात पेटयता वो दिवो लायता तेन्ना सगळे कडेन उजवाड जाता आनी काळोख नाच जाता. आनी उजवाड आनी काळोख एकठांय केन्नाच रावंक शकनात. हें तर तुमी जाणा आनी संवसारांतलो सगळोय लोक जाणा. ओत्मीक उजवाड आनी ओत्मीक काळोखूय जावन आसा. जांकां दोनूय जेजू क्रिस्तान जिवीत दिलां तांकां ओत्मीक उजवाड फावो जाल्लो आसा आनी ती आयज उजवाडान चलतात. हो उजवाड संवसाराचोच न्हय तर दोनूय जेजू क्रिस्तान तांकां दिल्लो ओत्मीक उजवाड जावन आसा. आयज आमी ह्या संवसाराचेर जेन्ना जियेतात तेन्ना आमी पळयता जायतो लोक काळोखान जियेतात. काळोख म्हणजेच हें व्हड सैतानाचें काम जावन आसा, म्हणजेच ते पातकान जियेतात. उजवाड आनी काळोख एकठांय रावंक शकनात, पूण काळोख तिका धांपूंक शकना. तो उजवाड काळोखान पडझडीत जाता. काळोखान उजवाडाक लिपोवंक जायना. उजवाड तो उजवाडूच जावन आसा. एक व्हड दुखाची गजाल ही जावन आसली. आख्खो संवसार काळोखांत बुडून आसलो. हो काळोख ओत्मीक काळोख जावन आसलो. ताका देवाची वळख नासली. आयज सुद्दां आमी असल्याच लोकांक जायते कडेन पळयतात आनी हें आमकां दिसून येता की चड आनी चड ते काळखानूच बुडोवन गेल्ले आसा. ते आपलो वावर काळखान करतात. तांची कामां काळखाची जावन आसा. 12वे ओळी प्रमाणे ताणें तांकां देवाचीं भुरगीं जावचें देणें केलें. हें देणें खूद देवान केलें. हें जांकां जाय ताणें दोनूय जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक जाय. जो कोण दोनूय जेजू क्रिस्ताक मानून घेता ताका देवाचीं भुरगीं जावचें देवान देणें केल्लें आसा. आमी ताजे कुरपेन रावंक जाय. ताजी कुरपा आमी घेवंक जाय आनी ह्या संवसाराचेर भावार्थान आमी जिवंक जाय. आमकां खूद ताज्या हातान सोंपोवंक आमी दिवंक जाय. पूण प्रस्न असो आसा की आमी ताजेर भरवंसो दवरतात वो ना. तुमी ताजेर विस्वास दवरतात? तुमच्यान म्हणूंक जाता की तो तुजो सोडवंडार म्हूण आपूण ताजेरूच पातयेवन रावता अशें तुज्यान म्हणूंक जाता? हें आयज तुमी तुमकांच विचारून पळयात. ह्या सुवातेर बाप्तिजम करणाऱ्या जोआची गोवायकी तुमी आयकात. बाप्तिजम करणाऱ्या जोआच्या जिवितांतली ही पयलीच घडणी आसली जी जोआ आपल्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत बरयता. ह्या मनशाची सुरवात कशी जाली हें तो बरोवन कळयना, तर लुकाच्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांत आमकां ह्या संबंदी वाचूंक मेळटा. बाप्तिजम करणाऱ्या जोआ कडेन याजनीक आनी लेवी हे जेरुजालेम कडल्यान ताका प्रस्न विचारूंक येतात. ह्या वरवीं ताजी खबर ह्या सुवातेचेर सुरू जाता की तूं कोण जावन आसा. ह्या प्रस्ना वरवीं जोआन आपणाक व्हड जावंक जातालें व आपूण कोण तरी आसा अशें ताच्यान सांगूंक जातालें, पूण ताणें तांकां तशें सांगूंक ना. मोगा भाव भयणींनो, जोआच्या 3ऱ्या आविसरांत आनी 30वे ओळींत ताणें कितें म्हटलें तें आमी पळोवया. तो वाडत वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. तो आपणाक कितलो ल्हान करता आनी जेजूक कितलो वयर काडटा हें आमकां ह्या सुवातेचेर समजून येता. मोगा भाव भयणींनो,
आयज जे आमी भावार्थी म्हूण आसात तेन्ना आमचोय जबाब असोच आसूंक जाय. क्रिस्ता आमच्या जिवितांत आमी पयली सुवात दिवंक जाय. धर्मीक वडिलांक ताणें दिल्लो जबाब पळयात. ते समजताले की तो मसिहा जावन आसा म्हूण. तांकां ताची आस नासली, पूण तो तांकां सारकें सांगता की आपूण क्रिस्त न्हय. ते चुकीच्या मनशा कडेन पळयताले. तो तांच्यो सगळ्यो गजाली नाकारता. तर तो कोण आसा हें तांकां पळोवंक जाय आसलें. त्याच पासत ते जायते प्रस्न ताका विचारतात. जो आपणाची वळख कशे तरेन करून दिता हें आमकां ह्या सुवातेचेर दिसून येता. लक्षांत घेयात, तो आवाज जावन आसलो. क्रिस्त सब्ज जावन आसलो. जो आवाज जावन आसलो. आनी आयज आमी क्रिस्ताचो आवाज जावंक जाय. आमी म्हणजे जाणें क्रिस्ताचेर विस्वास दवरला ताणें. ह्या सुवातेचेर जो संदेश आसा तो खूब म्हत्वाचो असो जावन आसा. तो आवाज क्रिस्ताची महिमा परगट करता. कितलो उंचलो संदेश तो तुमी पळयात ह्या सुवातेचेर दिल्लो आसा. सोरेस्पराची वाट नीट करात. दुसऱ्या उतरांनी ताजे येण्याची वाट तुमी तयार करात अशें तो म्हणटा. आनी ताजे येण्याक तुमी तयार जायात. हेंच ताजें ह्या सुवातेचेर म्हणणें जावन आसा. म्हणजेच स्वर्गाचें राज लागीं पावलेलें आसा. म्हणजेच तांच्या जिवितांत आसलेल्यो सगळ्यो चुकीच्यो गजाली पयस करात आनी वायट संवयो तुमी पयस करात. अशेंच ताजो उद्देश जावन आसलो. आनी हें त्याच काळोखांत जियेताले ते लोक जावन आसले. जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना देवाचो आनी आमचो संबंद येना. कारण आमी पातकांत जियेतात तेन्ना देवाचो आनी मनशाचो संबंद येयना. जो कोण पातक करिना तो देवाचो जावन आसा. आनी जो कोण पातक करीत रावता तो सैतानाचो जावन आसा. पयली जोवाची चीट पयलो आबिसोर आनी 6व्यो वळीन अशें बरयल्लें आसा. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगीत जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. तशेंच त्याच आबिसोरांत 8वे आनी 9वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोबें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बोगशिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. जोआन बातिस्ट म्हणटा, आयज्या भाकणारान सांगलेलें आसलें तोच हांव जावन आसा. आयज्याचो 40वो आबिसोर आनी 3री वळ आमकां हेंच सांगता. आतां ते थोडे कठीण अशे प्रस्न ताका विचारतात. जर तूं हांच्यांतलो कोणूच न्हय तर तूं बाप्तिजम कित्याक दिता? जो म्हणटा, आपूण सेवक म्हणजे चाकर जावन आसा. आनी तो खरोच दोनया जेजूचो चाकर जावन आसलो. तो ताची वाट तयार करणारो जावन आसलो. तो जें कितें ह्या सुवातेचेर सांगता तें सगळें सोद जावन आसलें. ताज्यान सगळी फोटी मारूंक जाताल्यो. आपुणूच क्रिस्त आसा अशें ताज्यान म्हणूंक जातालें. पूण ताणें तशें कांयच म्हटलें ना. ताणें दोनया जेजूक वयर काडलो. तो आपूण ल्हान जालो. कारण तो जाणा आसलो की आपूण दोनया जेजूच्या पांयाच्यो वाणो उखलून घेवन वचूंक पासून पुरतो न्हय. खरें पळयल्यार जोआंव वो जेजूच्या पयलीं 6 म्हयने जल्माक आयिल्लो आसलो. आनी 6 म्हयने उपरांत दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर मनशाच्या कुडीन जल्माक आयिल्लो आसलो. आयज आमकां ह्या सुवातेचेर जायत्यो गजाली दिसून येता. जोआंचें जिवीत आमच्या मुखार आसा. ताणें तांकां दिल्लो जबाब तोय आमच्या मुखार आसा. जें कितें तो उलयतालो तें सोद जावन आसलें.
मोगा बाबणानो, आनी कोणी जाल्यार जोआच्या स्वादेचेर आसलो जाल्यार तो आपलें व्हडपण सांगतलो आसलो, पूण जोआन आपलें व्हडपण तांच्या मुखार सांगलें ना. आपूण कितलो खालती जालो हेंच तो ह्या स्वादेचेर आमकां दाखलो करता. खरें पळयलें, तो महायाज्ञिकाचो पूत जावन आसलो, पूण ताणें तें नाकारलें आनी अरण्यांत तो वचून रावलो, कारण हेंय देवाच्या येवजणे प्रमाणे जावंक पावलें. मोगा भाव-भयणांनो, जेन्ना आमी पोरण्या कारणांत पळयता, म्हणजे आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयता, तेन्ना आमकां ह्या उजवाडे संबंदी जायत्यो गजाली दिसून येता. देवान उजवाड कसो केलो वो संवसाराचेर ज्यो वस्तू आसात त्यो कश्यो केल्यो हेंय आमकां त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. तर एक घडणी आमी ह्या सुवातेचेर पळोवया. अब्रामान आयजाकाक जो जबाब दिलो तोच ह्या संबंदी आमकां कळीत करता, जसो ह्या सुवातेचेर जोआन दिल्लो जबाब जावन आसा. जेन्ना उत्पत्तीचो 22वो आविसर आनी 7 आनी 8 वळीन आमी पळयता, तेन्ना तो जबाब आमकां मेळटा. जोआन सांगता की जेजू मेंढरो जावन आसा. आनी जेन्ना अब्रामाच्या पुतान विचारलें मेंढरो खंय आसा, तेन्ना ताणें म्हटलें देव पळोवन घेतलो. मोगा भाव-भयणांनो, जेन्ना भेट करूंक गेल्लो अब्राम देवाचेर पातयेता, त्याच प्रमाणे ह्या सुवातेचेर जें कितें जोन बातिस्त सांगता तें सगळें सोच जावन आसलें. जोन बातिस्त हो देवाचो आवाज जावन आसलो. तो खुद देव नासलो आनी देवा सारकोय नासलो, पूण तो देवाचो आवाज जावन आसलो. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचेर येवचो आसा आनी तो मनशाची पातकां काडचो आसा हें सांगणारो तो आवाज जावन आसलो. आयज संवसारांत कितलोसोच लोक आसा, पूण बाप्तिजम करपी जोआ सारकें कोणूच ना, निमूळ दोनया जेजू सारकें कोणूच ना. बाप्तिजम करणारो जोआव हो जेजूचो खुद आवाज जावन आसलो. जेजूची गवायकी पयलीं ताणें दिल्ली आसली. आयज आमी आमची गवायकी कोणाक दी वो तुमी दितात? मोगा भाव-भयणांनो, आमकां संवसारांत खूब भिरांत दिसता. संवसाराच्या लोकांक आमी भियेतात. संवसाराच्या लोकांक आमी लोसतात. आमच्या घरच्यांक, आमच्या शेजाऱ्यांक आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमी लोसता. आमकां भावार्थी म्हणून सांगूंक पासून लज दिसता. हें कित्याक? कारण आमी खरे क्रिस्तांव न्हय त्या पासत. मोगा भाव-भयणांनो, अशें जावचें न्हय. जशी जोन बातिस्तान आपली गवायकी दिली आनी ती क्रिस्ताच्या वयर, तीच गवायकी आयज आमी दिवंक जाय. तूं क्रिस्ताचो कोण? खरोच तूं ताचो पूत आनी तूं जाल्यार आयज तूं संवसाराक सांगतलो क्रिस्तान म्हज्या पासत जें कितें केलां तें तूं सांगतलो. तुका कांय दिसना क्रिस्तान तुज्या पासत कितें केलां म्हूण? मोगा भावा, मोगाळ पळणी, आयज संवसारांत जसो लोक आसा त्या प्रमाणे तूं जिवंक सोदिनाका. संवसार हो वेगळो जावन आसा आनी तूं वेगळो जावन आसा. दोनूय जेजून म्हटलें जोआच्या 14व्या आविसरांत आनी 16वे वळीन, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच जावन आसा. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तो शिडी जावन आसा. जिचेर आमी चडटात ती शिडी न्हय, तर ही शिडी जावन आसा स्वर्गाचेर लायिल्ली शिडी. ह्या पृथ्वीवेल्यान आमी स्वर्गाचेर वचूंक जाय आनी आमी ते शिडी उद्देशी वचूंक जाय. जेजू जावन आसा स्वर्गाचें देर आनी ताज्याच उद्देशी आमी स्वर्गांत वचूंक जाता. देवाशी आनीक वचपाची वाट ना, फकत ती एकूच वाट जावन आसा. फिलीप आपली गवायकी दिता की जेजू पोरण्या करारांत सांगलेल्या प्रमाणे तो करार पूर्ण करणारो जावन आसा म्हूण. आनी नाथानिएलूय आपली गवायकी दिता की जेजू देवाचो पूत आनी इस्रायेलाचो राजा जावन आसा म्हूण. मोगा भाव-भयणांनो, आयज आमी आमची गवायकी सांबाळूंक जाय
आमी दुनियेंत जेजू क्रिस्ताची गोवायकी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. तेन्नाच आमी खरे भावार्थी जावंक शकतात आनी तो आमचो देव जाता. तर मोगा भावंडांनो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी हातूंत तुमकां कितें फायदो जालो हें आमकां कळोवपाक विसरूं नाका. आनी तुजी गरज कितें आसा ती आयजूच तूं मागण्या पसत आमकां पाठय आनी तुज्या मागण्या पसत आमी देवा लागीं विनंती करता. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.